कुडचिरा सुमार 40,000 चौकण मीटर जमनीचेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्रकल्प उबारतले आणि थंय जो कोयर प्रकल्प उबारतले तातूंत थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटलो ह्या खातीर कांय म्हयन्या फाटीं थळाव्या लोकांनी बोवाळ केल्लो. थळावे आमदार प्रेमेन शेट लोकां समोर पावले आणि तांच्यांनी लोकांक सांगले की तांच्यांनी गैरसमज करून घेवचो न्हय की पुराय गोंयचो कचरो थंय हाडून उडयतले अशें सांगिल्लें. त्या भायर प्रकल्प जातलो त्या जमनीचे लीज धारक आसात तांकां सरकार जमीन दिवपाक तयार आसा. तांच्यांनी आपली कागदपत्रां सादर करची अशें बसकेंत मुख्यमंत्रीन सांगलां अशेंय तांकां सांगिल्लें. ह्या घडणुकेक पुराय 1 म्हयनो पुराय जाला आणि परत एकदा थळावे लोक ह्या प्रकल्पा विरोधान एकठांय आयला. हाचे विशीं पंचायत वांगड्यांनी कितें एक्शन घेतला असो प्रश्न थळाव्यांनी पंचायत वांगड्यांक विचारलो. विरोधान न्ही, खंयच्या आमदाराच्या विरोधान न्ही, खंयच्या पंचाच्या विरोधान न्ही किंवा खंयच्या कार्यकर्त्याच्या विरोधान न्ही, तर ह्या कचऱ्याच्या प्रकल्पाच्या विरोधान आम्ही सगळे एकत्र आयिल्ले आसा. आणि म्हणून सगळ्यांक हांव परत एकदा सांगता की सगळ्यांनी एकत्र रावन आम्ही हे काम जे आसा विरोधाचे काम हे करपाचे आसा. फुडल्या काळान कदाचित अशें जावं शकता की हो कचरा प्रकल्प जी प्रक्रिया आसा ती फुडें चालूच रावूं शकता, पण त्या कचऱ्या प्रकल्पाच्या विरोधान ज्यो ज्यो गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो त्यो आमी एकत्र रावन करचे पडटले. आणि एक तुमकां गोष्ट सांगता, काही जणांचे कदाचित हितून पक्षाचो विरोध असू शकता, म्हणून हांव तुमकां सांगता आमी एकत्र रावनूच हे काम करचे पडटले. जेन्ना पांडव आणि कौरव हे एकमेका विरुद्ध लढटाले आणि कितें जालें की कौरवांचे गांधर्वांचे आक्रमण जालें. गांधर्वाचें आक्रमण जालें तेन्ना पांडव भीम आसलो तो सामको हे जावन आयलो आणि भीम म्हणू लागलो कितें की आमी म्हणू लागलो बरें ताळयो पिटुया म्हणू लागला, यांचेर आतां बरें आक्रमण जातलें म्हणू लागलो. कारण कौरव हे पांडवाच्या विरोधान असले. पण पांडवातल्या भीमांक युधिष्ठिरान सांगले अरे बाबा हे कौरव आसा पळय ते आमचेच भाव, कौरव आसा पळय ते कौरव आसा पळय ते आमचेच भाव आसात आणि ह्या कौरवांचे रक्षण करपा खातीर आमकां एकत्र रावचे पडटले. ते 100 आणि आमी 5 अशें म्हणून ह्या गंधर्वा विरुद्ध आमकां लढचे पडटले. तशेंच हे आमी जे आसा पळय आमी हे वेगळे न जाता आमी ह्या कचऱ्याच्या प्रकल्पाच्या विरोधान आमकां लढचे पडटले. फाटी फुडें अशा प्रकारचे हे जावं शकता की हो प्रकल्प फुडें वयता जाल्यार त्या प्रकल्पाक विरोध जावपा खातीर जे जे आमकां करचें पडटलें ते सगळी शक्ती बुद्धी प्रेरणा आमकां ह्या 12 जाणांतल्या देवस्थानान दिवची. आणि आमची जी सातेरी देवता आसा ह्या देवतेनी आमकां ही शक्ती दिवची. आणि सगळ्यांनी फाटी फुडें असो वेळ आयलो जाल्यार आमची सगळी भुरगीं सगळी घरांतल्यो बायल्यो सगळे आमी उतरतले अशा प्रकारचो शब्द आमी सगळ्यांनी दिवचो पडटलो. आणि अशा प्रकारच्या कार्यान आमी सहभाग दिवचो पडटलो. आमी फाटी फुडें न पळयता हो कचरा प्रकल्पान मोठो विरोध करचो पडटलो. मेळावलीचो जसो विरोध जालो आणि IIT प्रकल्प हो तेणी भायलो गेलो तशा प्रकारचो आमकां फाटी फुडें करचें पडटलें. आणि त्या खातीर आमी तयार आसात सगळ्यांनी, हय न्ही? हॅलो 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 तुका सगळ्यांक खबर आसतलीच की फाटले 1 सप्टेंबराक आमी जनरल बॉडी मिटींग घेतलेली, पंचायत जनरल बॉडी मिटींग घेतलेली. हांव जे पंचायत मेंबर आसा तांकां विनंती करता की मातशे फुडें येवचे. पंचायत मेंबर सगळे सरपंच उपसरपंच मातशे फुडें येवचे. पायान नैवेद पडलो. पंचायत बॉडी येयली. तुमकां खबर आसतली आमी 1 सप्टेंबराक जनरल बॉडी मिटींग घेतलेली. कचरा प्रकल्पाक लागून हांव
ग्रामस्थाच्या वतीन तुमकां सांगूंक सोदता की आमी जे तुमकां एप्लिकेशन केल्लें की ह्या कचरा प्रकल्पाक लागून तो बंद जावचो, ह्या कचरा प्रकल्पाचेर तुम्ही कितें एक्शन घेतला आणि कितें तेचे मुवमेंट आसा ते आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सांगचें.